गोंयांत वाडपी ऑनलायन एस्कॉर्ट सर्व्हिस आनी बेकायदेशीर पोलरा आड आरजीपीच्या वुमन विंग्सान तिडक उक्तायली. गोंयची बायलां ह्या वेबसायटींक लागून सेफ ना, ह्यो बंद जावपाक जाय, तशेंच असले इश्यू आडनदर करप्या आड कारवाय जावपाक जाय म्हूण बायलांनी सांगलें. मसाज पार्लर मसाज जायना भितरल्यान आनी कितें जाता, सो असली फ्लॅश ट्रेड चालू आसता. थोडे इल्लिगॅलिटी चलता, जावं ते फ्रेश ट्रेड आनी त्यो फ्रेश ट्रेड थ्रू वेबसायट्स, ऑनलायन वेबसायट्स एंड एस्कॉर्ट सर्विसीस ते वरवीं ते चलता, ते वरवीं ते आमच्या गोंयांत येता. सो ह्यो पयलीं बंद करपाक जाय. आती हो क्या, चलती हो क्या, लडकी चाहिए हो आमचो कल्चर न्ही. सो तेंचो रेस्पेद एक उबयल्या सारको जाता. सो हेका लागून आमी केलां की हे एस्कॉर्ट सर्विसीस एंड वेबसायट्स ज्यो इल्लिगल आसा त्यो बॅन करच्यो म्हणून. आमी SP नॉर्थ गोवा पर्वरी बार्देस थिंगा आमी एक लेटर केलां, कंप्लेन रिगार्डींग ऑनलायन एस्कॉर्ट सर्विसीस एंड वेबसायट्स ऑपरेटिंग इन गोवा. सो आमची 3 मागणी आहा. ती म्हणल्यार आयडेंटिफाय एंड ब्लॉक सच वेबसायट्स, trace and apprehend those involved in operating or promoting such services, ensure stricter monitoring of digital platforms for illegal content. So local authorities अशें म्हणटा की आमी ते बंद केले, ते स्पा इल्लिगल वेबसायट चलताले वो इल्लिगल प्रॉस्टिट्यूशन चलताले त्यो शट डावन केल्या. क्लब्स जावं डान्स क्लब्स ओ पार्लर्स, मसाज पार्लर्स ते बंद केल्या. पूण ते 2 महिने ते 3 महिने बंद दिसता. आनी एक पाट परत वचून पळयल्यार त्यो उक्त्यो आनी परतून ते बिझनस जाल्यार हे ऑल एलिमेंट दिश्टी पडटा अनवॉन्टेड एलिमेंट. जाल्यार तेंचेर एक्शन कित्याक ना? प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.